दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. मगच्या भाव भयणीनो म्हाका जोड आसा घेता आमी इस्कालांत आसतना थंय एक नाटक आसुल्लो. नाटक आसतना आमच्या संग ते भारी पकरी आहलो चंपा म्हणलो भुरगो. तो आमकां एक ड्रॉइंग मास्टर आहलो. हे नाटका पुरो त्या ड्रॉइंग मास्टरान करचें आनी ताणें ड्रॉइंग मास्टरान वो बटलराचो फाट ताका आनी ताचे मागीर पोस्टमॅनाचो फाट ताका मागीर तातूं सोजरांचो आनी फाट ताका मागीर पुलिसाचो फाट हाका तशें म्हणून इंगड 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 पाट दिले आनी 2 पाट आसात. आमी विचारलें कसलो गे म्हणून आनी त्या दाळा त्या नाटकांत आनी 2 पाट उरल्यात. खंयचो ते 2 उरल्यात? एक न्हवऱ्याचो आनी एक व्हंकलेचो पाट उरला. तो पात्र कोणें तुमी खाणेचे कोण खणयतात? न्हवऱ्याचो कोण खणयतात की म्हूण. त्या दाळा सकड्यो घेत रावले. त्या दाळा तो म्हणलो न्हवऱ्याचो फाट म्हाका दिलो, तूं न्हवरो जा म्हणून आनी न्हवरो तो फाट त्या दाळा तो चंपा म्हणलो म्हाका व्हंकलेचो फाट नाका, बायलेचो फाट नाका, म्हाका न्हवऱ्याचो तो फाट जाय. कित्याक? म्हाका सड्ड उलोवंक जायना बायले न्हवऱ्यान सड्ड उलोवंक ना, बायल्यान तरी उलोवची. देखून मस्त उलोवंक वस्तू उलोवचें म्हाका जायना म्हणलो. देखून म्हाका फाट केला करतना न्हवऱ्याचो तो फाट जाय म्हणलो तो चंपा. ಮಗ ನನಗೆ ಪತಿಯ ಪಾತ್ರನೇ ಬೇಕು, ಮತ್ತು ಪತ್ನಿಯ ಪಾತ್ರ ಬೇಡ. ಅಷ್ಟು ಮಾತಾಡೋದು ಯಾರು? ಪತ್ನಿ ಅಲ್ಲ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ म्हणून तकून सोडावत बाल मनशा उलोवंक आसलें तो नाका म्हणलो तशें. मगाचे न्हू आनी एक म्हाका उडास येता कालेंगे म्हूण सांगल्यार एक बायल त्या सोराची बायल ती तो भारी सोर कोणाच्या घरा वचून सोर ना बायलेक मस्त भांगर आनी पुरा दिलां. बायलेक मस्त दुडू आनी पुराण दितालो. तो कोणाच्या घरा सोरोवंक घेतालो सोर नासलो. आनी त्या सोऱ्याचे बायलेन एक दीस विचारलें ताच्या न्हवऱ्या कडेन, ह्या दिसांनी आमच्या घरा इल्लें भांगर उणें जाता, काल हांवें न्हांवन थंय दवरलें भांगर ना, पोर हांवें खंय मार्केट वचून आनी बँकाक गेलीं पयशे आनी म्हजें पर्स थंय दवरलें, पर्सांत हांवें 5,000 रुपया आसले ते पयशे नात, हांगा खाणाच्या कुडकान दवरलीं पोर 3 दिसां नात, खांगना दवरलीं खांगना नात, कालेंगे म्हणून. देखून न्हवरो म्हणलो हांव आतां वर्क फ्रॉम होम हांव आतां वर्क फ्रॉम होम करता म्हणून. पयलें आवटसायड दुसऱ्यांच्या घरांनी सोरूंक घेतालो, आतां वर्क फ्रॉम होम घरांत तें काम करता, म्हजें चडचें काम घरांत करता म्हणून घरचें चडचें काम घरांत करता म्हणलो तशें. पूण मगाच्या न्हू आयचो 4थो आयताराचेर आसा आमी. आज आमी मोगाची वात पेटयता. पयल्या आयतार आमी बरवशाची वात पेटयली. बरवसो कसो येता गे म्हणून पळयलो आमी. आनी बरवसो येता केदाळे म्हळ्यार जेजूक आमच्या काळजांत जागो दितना आमचे थंय बरवसो येता. निराशा पयस जाता. निराशा भरिल्ली आमकां ती बरें जाता सल्वासांवाची खबर जेजू हाडून येताना आमचे थंय बरवसो उदेता. आमकां फाल्यां बरें जाता म्हणलो बरवसो. आमकां सस्ताचें जिवीत आसा म्हणजे आमी नास जायना म्हणलें. आमकां सोडोवन करतलो आसा एकलो म्हणटना आमचे थंय बरवसो येता, बरें जाता म्हणलें. दुसऱ्या वर्सा पळयलो शांती केदाळ आमचे थंय रास करता. शांती आमी आमचे थंय कश्ट ना पिडा ना तेन्ना मात्र शांती न्हय. पिडे मदें कश्टा मदें आमी देव आमच्या सांगात आसा. देवाचें आजारपणां बगतना आमकां शांती मेळटा. देवाचे दीस लायतना कश्टा मदें देवाचे दीस लायतना आमकां शांती मेळटा म्हणून. मागीर तिसरो आयतार आमी वात पेटयली. ती पिंक गुलाब कलरची वात पेटयली आनी ती जावन आसा कली वात. सो तो जुबिले वय ते काले म्हळ्यार गावदेते म्हळ्यार संतोश पावा म्हूण. संतोश कित्याक म्हळ्यार जेजू लागीं आसा म्हणलें. संतोश केदाळे आसा जेजूच्या आजारपणा मुखार संतोश आसा म्हूण. आनी आयज आमी मोगाची वात पेटयता. मोगाची वात म्हळ्यार जेजू मोगाचो सागर तसो देवाचो शब्द मनीस जालो आनी आमचे थंय मोगाक मोग तो जेजू मोग आमच्या काळजांत आयलो. तसो मोग आमच्या काळजांत भरतना आमचे थंय जेजू रास करतना तसो मोग आमी जेजू मोग करतलो आसा म्हणटना आमचो तो मोग आमचे थंय बरोवन येता. तशें
मगाच्या न्हू आज आमी नियाळ करीचे आमी खाले म्हळ्यार एकलो आसलो तो सण्णू म्हणून सण्णू आनी सण्णू काम ना म्हण येतालो PUC जालां घरा कश्ट PUC जालां कश्ट हांवें खालें करचें म्हणून एक डिपो ताका सांगलें आमी ITI करया म्हणून नांत म्हणलो काम जाय म्हणून मागीर पाद्रा बापायन घेवन गेलो ताका वाच्याच्या अंगडी व्हरून सोडलें वॉचां ताच्या वाच्या अंगडीन खाणेलें म्हाका एक भुरगो जाय पता आसूं न्ही म्हणजे सांगता म्हूण आनी ताका वॉच रिपेरी आनी खंय हळ्ळ्यान थंय एकल्याचें वॉच पाड जाता रिपेरी करताना तो त्या दिसांनी रिपेरी करताना रिपेरी करूंक जायत बिजनस आसात तुका वॉचाची अंगड आली ताचे थंय वॉचां रिपेरी केल्ली आनी ताचेडे आसली नवीं वॉचां विकून दवरलीं वणटीर व्हडलीं घडयाळां आसलीं ठाव जातलीं तीं व्हडलीं घडयाळां एक 10-15 आसलीं आनी हाका सांगलें हाड रे आतां तुका शिकयता ही धर रे की सगळीं वाचांक इत्त की रे ही की करचे आनी वाचांक की दिचे तुवें अशें करून गुडोवन की दिचे ती रावून जो वाचा म्हणलो आनी आमच्या सण्णून बरी कर वाचा की दिवन हें तुजें पयलें काम आयल्यार तशें तुवें काम करचें आनी वो दनी गेलो 3 दीस हांव ना हांवें आज आनी फाल्यां ना तिसऱ्या दिसा आसा म्हूण सांग आनी सांग ताका कोणी गिरायक केल्यार फाल्यां बुधवारा या म्हूण सांग सोमार आनी मंगळार ना आमकां एक काजारा वचोंका तुवें हांगड पळयचें येवन उक्ती कर हाली की हांगा आनी कोणाची बिजनसान कोणा तुका गोत्तून हांकां आलें म्हणून सगळ्या हाय इलेक्शन वाचांक की दी आनी तांचे खाल आसल्यार बरोवन हाडया थोड्या तांचे वाचां पाड जाल्यार तांचे एड्रेसांनी बरय हांगा कनसो गांव ताचे फोन नंबरांनी बरय घरचें फोन नंबर तेन्ना मोबायल नासले घरचें फोन नंबर बरय आनी पूर हांगा दवर सायड करया थोडे बॅगा भितर घाल पयलें तांचो एड्रेस पुरा तोट्याचेर बरय तांचे वॉच काडून बॅगा भितर घाल आनी दवर तें खंय म्हणून खंय सोडून जाल्यार ते मागीर एकल्याच्या वाच्यान गेल्या लढाय जाता म्हणलो आयल्या बरोवन काडून जायत म्हणलो वो आनी वाचां ताका की दिवंक सांगलें आनी पयल्या दिसा सगळ्यांक की दिली दुसऱ्या दिसा की दिताना तेणेन उलयलो खंय पळोवन थोड्याक की दिवंक ना तिसऱ्या दिसा हेणें इल्लीशी दिली तेणें इल्ल्या वाचांक घडयाळांक दिली ह्या घडयाळांक 4-5 तेणें 4-5 घडयाळांक ताणें की दिली उरल्यांक दिवंक ना वो दनी भितर येताना थोडीं वाचां ताणें की दिनासतना थोडीं रावल्यांत आनी थोडीं अर्दीं करून दिल्लीं वाचां आनी मागीर दिल्यां ताणें पयल्या रावल्यांत रावताना तसो टायम रावता थंय दिल्ल्या उपरांत मागीर मारूंक सुरू जाता देखून एकाचेर 5 वरां रावल्लें तें की दितना 5 तावन येता मुखार मागीर की दिल्या हाणें थोडीं रावल्ल्या वाचांक की दिल्या ती वाचांचे कांटे सोमा करूंक हाका शिकोवनात आनी की अर्दी मागीर दिल्लीं सोमांकन दिवना ताणें वो भितर येताना एक टावन जाताना 7 वरां जाता वो भितर 10 वरां जालीं 10 वरां जाताना याची करेक्ट 2 वाचांनी मात मारलें आनी 5 मिनटां येता आनी 3 वाचांनी सगळो दिसी डाव खरम जाय जाली हाका तक्षणाक म्हळ्यार सण्णू कालें केलें रे तुका दिल्लें काम कालें केलें रे खवलें रे डावन सगळो दीस आजची 10 मिनटां जाल्यार ती मारता ती एकच फावटी पुराण मारचें न्ही रे डावन करून खवलो आवाज रे म्हूण आड्रे सण्णू तुवें म्हजी घडयाळां नाश करूं नाय तुवें म्हजी घडयाळां पिड्ड्यार करूं नाय नाश करूं नाय पूण तुवें तांची जतन काडूं नाय तुवें जर तर म्हज्या घडयाळांची जतन काडिल्ली जाल्यार ती कसले समाज ती जाली पळय तुवें जतन काडूं नाय रे खालें केलें रे तुवें जतन काडीचें रे तुवें म्हूण आज आमी ह्या 4थ्या आयतारा आदवेंताच्या 4थ्या आयतारा जर तर आमच्या आत्मीक जिविताची जतन काडिल्ली जाल्यार आमच्या आत्मीक जिविताची जतनी काणयल्यार आमची आत्मीक जिणी बरी आसती जाली आज मगाच्यान ती जतन आमी काणयल्या गे जायते फावटी आमकांय भोगता जर तर म्हज्या आवय बापायची बरी जतन काणयल्ली जाल्यार आज ती बेड्डार पडटी नात ती बरी चलोवना नेस्ते जाली आमी तांची बरी जतन काडोना टिचर जर सगळ्या भुरग्यांची इल्ले शिक्षण पाठी आल्या भुरग्यांक आपोवन मोग दिवन इल्लें बरें शिकयलें जाल्यार सगळ्याची जतन काडयली ती भुरगीं बऱ्या पंथाक जिणेक पंथी आली आमी आमच्या सांबाराची आमच्या वाड्याची जतन काडयली जाल्यार आरे त्याचेर खेका जर जावना वो ती एक चेडूं आसा ताका वळख करून दिता म्हूण एक सैरीक केल्ली जाल्यार वळख सैरीक म्हणल्यार कांय न्ही वळख म्हणजे ती चेडूं तुमी जाय जाल्यार पळया म्हूण सांगल्यार तांकां वळख ना पूण म्हाका ताची वळख हाची वळख जस्ट ते कनेक्शन दिवचें केल्लें जाल्यार कितल्या जाणां बऱ्या जिणेक पावती जालीं देखून आमी तशें आमी एक कॅर काडलें नासल्यार आमी खंय सांताचें परिसराचें त्या सिच्युएशनाचें कॅर काडून जाल्यार कुटुंबाचें कॅर काडूं ना जाल्यार कितें जाता पळया तशें जाता न्ही देखून आमी कॅर करचें मगाच्या न्हू सडनली तुमकां चिंत्या तुमच्या मतींत एक सपन आसलें म्हाका अशें जायचें म्हणून
एक चेडूंक कितलें सपनां जालें म्हणना तें आमचे खाजार बऱ्या तरान जायचे म्हणून. एक चेडूय बरो वता म्हज्या खाजार बऱ्या तरान जायचे म्हणून. आनी तुमकां आयकलां म्हणना तुमी आयकलां म्हणना तो चेडो भायर येता आनी वचून गोळटा एक घर बांदता. पप्पा मम्मा तुमी कश्टान केले पयशे आमकां कित्याक तुमी एन्जॉय करा. आमी कश्ट काडटा तुमी शिकाप दिलां कश्ट काडून आमकां इतलें उंचलें शिकाप दिलां. आमी जोडटा येता आमचें घर बांदता. देखून आमी आमच्या तो दुडवान घर बांदता. तुमच्या नंतर तुमी करसून तुमी बऱ्या तरेन सुशेगाद रावल्या उपरांत तुमचें करसून उरल्यार तें आमकां दिया. पूण आतां आमकां तुमी सॅक्रिफायस करून आमकां दिनाकात. तुमी केल्लो सॅक्रिफायस पुरो म्हणून तो भुरगो भायर गेलो आनी बापायच्यान दिल्लो त्या 5 ताका 10-12 सेंट जागो दिल्लो. तांचें बरें घर बांदलें ताणें 4 बेडरुमाचें बरें घर बांदलें. आनी घर बांदल्या उपरांत खाजाराक पयशे वट्ट केल्ल्या उपरांत तो खाजाराक देवलो. आनी खाजाराक देंवतना बरें चेडूं पळयलें सकयल म्हणून आली सेरीक पळयली आनी पुरो जाली. खाजाराक आनी इन्विटेशन पुरो प्रिंट जाली. प्रिंट जाताना म्हणटाना मागीर कळ्ळें तो चेडूं ताचे लागीं खाजार जावंक ओप्पाना. ताका दुसऱ्यांची वळख जाल्या. ताणें दुसऱ्या उतार दिला म्हणून. कशें जाय त्या चेड्याक कशें जाय ताची बोगणां कशें जाय ताचें दूख. तशेंच आमकां आनी एकल्या भुरग्यान आनी एका चेडवान त्यो पातयो न्हू बऱ्यो बऱ्यो सेरीक येता जायना जायना म्हण कत्तचेर पातयो रावले. तो परगांवांत आलो आनी ह्या वर्सा येता येवच्या पयलीं येतालो हाका मेळटालो आनी सर्वस्व ताका दिवन जालां. आनी काजारा दीस रेडी आहात येवच्या वर्सा काजार म्हणटाना तो दुसरें मेळ्ळां ताका एरोस्टेस मेळ्ळां ताका. एरोस्टेस वळख जाली खंयगी एरोस्टेसच्या फाटल्यान पडलो ताका सोड सांबाळ म्हाका तेंच जायना म्हणून. हांगा आवय बापायचें ताच्या आवय बापायचें हांच्या आवय बापायचें दूख ह्या चेडवाचें दूख भिरांकूळ. मगाच्यान हेचेर कॅपन हाडलें हांव मात त्या चेडवाडे काजार जायना म्हणटा. 6-7 वर्सां सांगात आसून आतां जायना बिलकूल जायना म्हणटा. हांव उलयलो फादराब उलयलें विजार वचून कोण उलयलें जायना म्हणटा. अशें जाताना कशें जायत आमची बोगणां कशीं जायत आमची जिणी कशी जायत आमची निराशा खंय वचून पावात आमचे घुस्पट गोंदळ कसो जावन आमची जिणी कशी पिड्ड्यार जायत. ह्या परिस्थितींत आमी कितें करचें म्हणलें ह्या चवथ्या आयताराची लितुर्जी दाखयता. सांजुजे येत्तू एका संगतीक ताचें मांडवळ पुरा पिड्ड्यार जाल्ल्या वेळार ताणें कशें ताचें सिच्युएशन हँडल केल्लें हें आमी आतां चिंतून पळयचें. पयल्या वचपांत राही येयाज उत्तर इस्रायल उत्तर राज्य दक्षिण राज्य म्हूण 2 आसले त्या दळा. दाविदाच्या काळार एकूच आलो. दाविदाच्या नंतर उत्तर राज्य आनी दक्षिण राज्य एका कुटुंबाचे एका बावडताचे एका देवान ताका आपयिल्ले. हांच्या मद्यांत अधिकारा खातीर हें जावन झगडें जावन उत्तराचें राज्य दक्षिण राज्य म्हणून 2 डिवायड जालें. आनी उत्तराचें राज्य काय करता म्हळ्यार दक्षिणाच्या राज्याक शिकयता बुध म्हणून सिरियाच्या राया कडेन ते व्हळा ಒಪ್ಪಂದ करता एलायन्स करता व्हळा ಒಪ್ಪಂದ करून सिरियाचो राय तो पावरफूल ताचें सैन्य आनी उत्तराक आनी आमी एक म्हणून. आतां दक्षिण राज्य भियेलें दक्षिण इस्रायल भियेलें. उत्तर इस्रायल राज्य सिरिया वट्टी एक जाताना दक्षिण इस्रायल राज्य कालीन केलें म्हळ्यार असिरिया म्हणल्यार आनीक पावरफूल त्या दळाचो बळ अदीक राय तो असिरियाचो राय. तांणी सिरियाच्या राया कडेन आनी असिरियाच्या राया कडेन व्हळा ಒಪ್ಪಂದ केलें आनी व्हळा ಒಪ್ಪಂದ करून ताका ताच्या सांगता एक जावचें म्हणून वट्टूक येवचें म्हणून. तेन्ना इस्रायल आपलो देवान दिल्ली स्वतंत्राय वगडयता आनी गुलाम जाता असिरिया गुलाम जाता म्हणून. तक्षण इसाया प्रवादी दोंता येयाजा लागीं येता येयाजाक सांगता बेन सोड तुजें कितें तुका बिरान दिलां. उत्तराचो राज्य सिरिया लागीं व्हळा ಒಪ್ಪಂದ केल्ल्या तक्षण तुवें कितें भियेचें. देव तुज्या सांगाता आसा बेन सोडू. देवाचेर दिश्ट लाय. तो देव तुजो कॅर करता. देवाचेर तुजी दिश्ट लाय. तुजो विश्वास देवाचेर दवर. जैत बोळ जीक देव तुका दिता. असिरियाचो राय न्ही देव तुका बोळ दिता. पॉलिटिकल एलायन्साचेर पातेनी नाका.
बगार सरेंडर कर देवाक. तुजी मोत तुजें काळीज देवाक सरेंडर कर. येसुवे शरणा म्हूण सांग. देवरे पिता देवरे निमगे शरणम 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 म्हूण सरेंडर कर. देखून मनशाचें सिंपती तुका नाका, मनशाचो सपोर्ट तुका नाका. तूं फेलियर जाताय. मनशाक तुजें काळीज म्हूण तुजें सकयल सरेंडर मनशाक करनाका. ताचो सपोर्ट तुका जायना. तुका असो देवाचो सपोर्ट आसल्यार पुरो म्हणटा इजाया प्रवादी. आनी तुका हे संकेत दिता. एक ओंकार चली गर्भेस्त जातली. एका पुताक ती प्रसूत जातली. ताका इमॅन्युएल देव आमचे सांगता आसा. हे ताचें नांव देव आमचे सांगता आसा. इमॅन्युएल देव तो आमचे सांगता आसा. हें बें काडूंक देवाचे नीज मोग बगूंक हें बें काडूंक इमॅन्युएल देव आमचे सांगता आसा. कित्याक आमचें बें काडूंक, आमची भिरांत काडूंक, आमची इनसेक्युरिटी काडूंक आनी देवाचो नीज मोग आमी भोगूंक, बावार्थ वाडोवंक आनी सोडोवंक. इजाया प्रवादी हो संकेत दिता. आनी येयाच राय तसो संकेत स्विकार करना. तो सिरिया लागीं वळप बंद करता. ताची गत कितें जालें म्हणून मुखल्या पानांनी मेळटा. आयचें पयलें वचप तें. बावार्थ बावार्थचो दिवो जळोवंक, मोग जळोवंक आज आमी चवथी कॅन्डल जलयता. देव आमच्या सांगता आसा. 3 सूख चिंतपां आमच्या सांगता आसात. या देव आमच्या सांगता आसा म्हणल्यार इमॅन्युएल म्हणल्यार आमी सूख चिंतप आमच्या मतीन काळजान दवरलां. 3 सूख चिंतपां. 3 सूख ती कहलीं ती सूख 3 सूख चिंतपां कहलीं ती. पयलें देव आमच्या संगी ना म्हणचें. इल्लेशे कश्ट आयले, एकल्याक हुशार ना जालें आनी एकल्याक खाली हॉस्पिटल वतना पिडा चड म्हूण जाली. एकल्याचें काम गेलें थंय, एकांक माजर खालें मेळ्ळें. देव आमच्या सांगता ना भिवचें, देदेस्पर जावचें, भिरांत. गॉड इज नॉट विथ अस. गॉड इज नॉट विथ अस. देव आमच्या सांगता ना म्हूण. दुसरें पासाप देव आमच्या सांगता आसा जाय म्हणून ना. हें दुसऱ्यांचें ताप. देव आमच्या सांगाती आसा जें म्हणना. देव कित्याक आमकां देव नाका. हाका सेक्युलरिजम म्हणटा आमी. सेक्युलर सोसायटी. सेक्युलर आमकां सेक्युलर जावंक जाय. रिलिजियस कोणाक नाका. देखून आमी मागणें म्हणना. मागणें सोडलां, तेर्स सोडलां, मीस रजार सोडलां, आयताराचें मीस सोडलां, खुमसारां सोडल्यां, साक्रामेंट सोडल्यात. मॉरॅलिटी ना. सेक्युलरिजम सांगाता जिवनचें आनी काल मॉरॅलिटीच ना. काणयल्ले पयशे पाटीन दिवप ना, मॉरॅलिटी ना. हें दुसऱ्यांचें ताप. तिसऱ्यांचें ताप देव आमच्या संगत आसा. इमॅन्युएल देव आमच्या संगत आसा म्हणून तिसऱ्यांचें ताप आमी थोड्यांनी दवरला. कळ्ळें म्हळ्यार देव आमच्या संगता मात्र आसा. देव आमच्या संगत आमच्या संगी मात्र आसा. हाचे वरवीं रिलिजियस फंडमेंटलिजम. सेक्युलरिजम पळयलां आमी. रिलिजियस फंडमेंटलिजम. धार्मीक मूलभूतवादीपण चिंतप. धार्मीक मूलभूतवाद हाचें चिंतप. देखून ऑस्ट्रेलियाच्या सिडनींत बोंडी बिचांत काल जालें कितले लोक मूलभूतवादी म्हूण सांगून आयले. हें तिनी चिंतपां आमी पुसून काडिचे, आमी मारून काडिचे, इमॅन्युएल जेजू लागीं मागाचे. हीं तिनी चिंतपां आमच्यांनी उमटून काड म्हूण मागाचे. दुसऱ्या वाचपांत आपुरबायचे दुसऱ्या वाचपांत सांत पावलो रोमाघरांक बरयल्लें सुरवेल्लें वाचप. ताच्या रोमाघरांक बरयतना व्हडली डॉक्ट्रीन आमच्या धर्माची व्हडली डॉक्ट्रीना विशयांत अशें तशें धर्माचे वाद विवाद तो कांय बसून व्हडलीं स्वतांत मांडणें करिना. व्हडल्यो संगती मांडणें करना रोमाघरांक. मात तो डॉक्ट्रीन बरोवंक वचना. तो सुरू करता तें पत्र रोमाघरा बरयलें पत्र. रोमाघर बरयलो बूक तो सुरू करता. एका दिनवाशी काळजान ग्रॅटिट्यूड अर्गांव वगळापात हांव. दिनवाशी काळजात हांव अर्गांव वगळापात हांव. तो उपकार देवाचो उपकार बाळगता. जेजू मनीस जावन आयिल्ल्याक कशें आदी मागांत हांव आमकां बसयल्लें ती देवान बसणी दवरल्या. जेजू आमचें देणें आमचें माणीक जावन आमकां आयला. ताचो मोग आमकां अर्थाभरीत करता. जेजूचो मोग जेजू म्हजो मोग करता म्हणून तें उगडापण केलां. हें उगडापणाचें चिंतप म्हाका जेजू म्हजो मोग करता म्हणलें म्हाका उगडापण केलां. तो इमॅन्युएल देव म्हज्या सांगात आसा म्हणलें
ताणें उगडापण केलां हें सत उगडापण केलें जेजू मोग करता म्हूण चिंतना म्हजी जिणी अर्था बरी जाता निराशा जावन अर्थ नायतली जिणी न्ही म्हजी अर्था बरीत जिणी जाता जेजू म्हज्या सांगाता आसा म्हणून हांवें फाटी येताना म्हजी जिणी अर्था बरी जाता म्हण हाच्या वाचपान तो सांगता मोगाच्यानो देव आमच्या सांगाता कश्टांच्या वेळारी God is with us even in the times of uncertainty, अनिश्चितता तशेंगी अशेंगी मुखार खावन जाता गी आमी दवरलें भांगर एका बँकान दवरलें गे ताणी खाण बँकाच्यान खाण तें आडव घालूंक जाय पेपरान टीव्हीचेर पळयता खालें जाता गे आमचें इल्लें दवरलें कश्टांनी गाम पिळून काडलें कितें जाता अनसर्टनटी देखून केदाळा पावस येता केदाळा वार येता कितलीं काजार आमचे लाग येतात फादर पावस येता गी आमकां भायर काजार दवरचे आतां हें पावस येता गी म्हणून आमी थोड्यांक धैर्य दिलां तशें देखून मोगाच्यानो तुवें केदाळे कितें जाय म्हणाय गी तुवें केदाळे कितेंय जायत हें जायत ओके म्हणाय गी तुका तें बरें समजना जाल्यार तुका बरें तें समजलें म्हण तुवें ओके म्हणूनाय बागार तुवें तें ओके म्हणाय कितें म्हळ्यार तें तुवें विचारलें तें तुजी संगती कोणें विचारल्या पळय त्या मनशाचेर फाटीर न्हिदून जायत इलेक्शन रीण विचारलें त्याचें तुका बरें खालें कितें करता तो कितें करता म्हणून विचारतलो मनीस कोण म्हळ्यार फाटीर न्हिद जायत म्हणाय तुज्या पुताक एक चेडूं सैरीक आयल्या तुवें तें कांय सोदूनाय जायत म्हज्या पुताक सैरीक जायत चेडूं जायत म्हणे कित्याक तो सैरीक काडल्याचेर फाटीर येवन देखून मस्त तुजो हांगा येता सैरीक करता आमी करतना आमी खाल करता वताय आमी खाल करता म्हूण वता ते आमचेर फाटीर जायत म्हणटात ना आमकां त्या चेडवाचेर सड्डू पळोवंक ना तुमी पळया म्हणचें आमकां गुतूच ना म्हणचें सड्डू गुतूच ना तुमी पळया म्हणचें मागीर तें पळोवन येवन जाल्ल्या उपरांत आमकां वण्णी म्हूण सोदून काडल्या उपरांत मात्र देखून आमचेर फाटी येता ती आमी सारून देखून ती चेडूं दिवंक सोदतात आनी थोडे फाटी ते चेरक्याक चेडूं म्हणटात तशें देखून जुजेन देवाक जायत म्हळें ताका सगळें कळीत नातलें देव पळय देवाचो दूत म्हणटा अशें कर त्या स्त्रियेक तूं खाणें ती चलयेक ते खाणें मरयेक तुजे पतीन म्हूण खाणें तिचें तें कितें घडलां तें सगळें देवाच्या पवित्र आत्म्याच्या सत्यान म्हणटाना तो तक्षण जायत म्हणटा ताका पुरो कळोना ताका तें कालें कितें जालां आमकां कांय कळना फुडली वाट कसली म्हूण ताका कळीत नातल्यार फुडें कितें म्हण कळीत नातल्यार ती वाट कसली हांवें कालें कळीत नातल्यार जुजे हरयेकी कळनातल्यार तें स्विकार करता मोगान देवाचेर विश्वासान देवाच्या मोगान तो सगळें स्विकार करता थोडे फावटी आमच्या कुटुंबांत अशें कितें जालें तशें कितें जालें अशें कितें जालें म्हणटाना आमी देवाक स्विकार करीचे थोडी परिस्थिती आमकां कळनातल्यार देवाचेर विश्वास काडून नजो देवाचेर दिश्ट घाली काडून नजो पिडा जावं दी कश्ट जावं दी अनवर जावं दी परिस्थिती जावं दी कितें जावं दी आयिल्ल्या वेळार देवाचेर दिश्ट घाल्ली काडून जो देव आसा देव आमच्या सांगात आसा म्हूण इमॅन्युएल देव आमच्या सांगात आसा तो खाली सुखाच्या काळार मात्र न्ही आमच्या कश्टांक संदिग्ध परिस्थितींत कश्टांच्या परिस्थितींत तो आमच्या सांगात आसा ही फाटींनी हो विश्वास गरजेचो कश्टां वेळार नश्टा वेळार विजा मेळनातल्या वेळार प्रमोशन मेळनातल्या वेळार पिडा जाल्ल्या वेळार आमचे पयशे दुडू येरांनी लुटुल्ल्या वेळार देव आमच्या सांगात आसा आमकां सोण घालिना आमी सूख केल्या वय देव आमच्या सांगात आसा आमचे जिणी पिड्ड्यार जावंक देव सोडिना म्हणून पातयेचें हें एक दुसऱ्यांक हालें म्हळ्यार आयच्या वाचप सांगता हांव तुका एक विचारता पळय हांव तुका एक विचारता तुवें बरें प्लॅन केलें सडनली सक्कडी उलटा पळटा जालें तुज्या दुयेक बरें सक्कडी काजार आनी सक्कडी रेडी केलें चरको जायना म्हणटा तो 15 दिसांत काजारा चरको जायना म्हणटा थोडे तुज्या पुताचें काजार आनी सारकें रेडी केलें चेडूंक जायना म्हणटा 15 दीस आसतना काजारा तयाराय जालें आतां हॉल कॅन्सल करचें तुवें आनी काजार केटरिंग कॅन्सल करचें कसलें बगता तुका सगळें उलटा आमी इस्कालांत आसतना एक फिल्म दाखोवचें जालें बरें फिल्म जालें टिकेट्यो सेल केल्यो लोकांनी पुरो आंगार पडोन म्हणल्यार कोणें लोक आयलो आनी तो काल म्हणल्यार सगळी हॉल भरला सगळी तयाराय जाल्या मुखेल सैरो आयला 2000 चेरां सिटी फुल्ल जाल्यात मागीर अरेंजमेंट सगळें जालां
प्रोग्राम आतां सुरू जाता म्हणटाना जस्ट सुरू जावन तांचीं नांवां पडोवन सुरू जालीं. करंट गेलें म्हण जनरेटर स्टार्ट केलें. जनरेटर स्टार्ट करतना तेंय डिले जालें. गुडगुडू डिले जाल्या क्षणां मागीर तें खाली कुत्तपटी स्टार्ट जावन आयलें. प्रोजेक्टर पाड जालें. बिलकूल स्टार्ट जावना. कितें केल्यार स्टार्ट जावना. ऑपरेटर म्हणलो, फादर हांव चिंतलो, हांव तेजेर बग्गून उलयतां, फादर ನಾನು ನಂಬಿದ್ದೆ, ಅವನು ಚಿಂತಲೋ, ಅವನು ಸಗಳೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಎಲ್ಲ ನಾನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೇನಂತ. ಇವತ್ತು ನನಗೆ ತಿಳಿಯಿತು, ಕೆಲವು ಸಲ ನನ್ನ ಈ ಕೂಗು, ನನ್ನ ಈ ಬೊಬ್ಬೆ ನನ್ನ ಜೀವ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅಮ್ಮನ್ मुजी बोब मुजें जिवीत आयकना म्हणून हांव पयलीं चिंतालो म्हजे सगळे हार्ट सगळे हांव कंट्रोल करता, म्हज्या अंडर म्हज्या कंट्रोलार आसा, कलें कलें म्हाका कंट्रोल करूंक जाता म्हणून. आज म्हाका कळ्ळें हांवें कितली बोबाट मारल्यार थोडे फावटी आमची जिणेंत ती म्हजी बोबाट आयकना म्हणून आज कळ्ळें म्हणालो. तें हांवें म्हज्या बुकार बरोवन दवरलें. अशें जाल्यार कशें बगता, अशें जाल्यार त्या दिसा म्हाका बगलें, त्या दिसा म्हाका बगलें आटे मागीर आमी वचून अनावन्स केलें, परवां आयतार आमी परतून करता आनी नवें जनरेटर आनी प्रकरण आमी तुमकां दिता, नाजाल्यार तेजो तुमकां भायर येताना पयशे दिता. परवां आयतारा परतून आसा. परतून तो नेक्स्ट आयतारा दवरलो, सांजेर दवरलो तेत वेळार, आनी लोक आयलो आनी सगळ्यांक आमी ते दाखयलें. आनी कोण येवना, तांणी येवन आमचे टिकेटी दाखोवन पयशे व्हरयत म्हणटा. कोण येवना मात. प्लॅन तुजें केल्लें प्लॅन पिड्ड्यार जालें. तुजें प्लॅन पिड्ड्यार जालें. युअर ड्रीम इज युअर प्लॅन इज शॅटर्ड जाल्ल्या वेळार बे हाडटा गी तुका. झुजेक अशेंत जालें पळय. झुजेक ताजें प्लॅन शॅटर जालें, पिड्ड्यार जालें. आज आयच्या वांजेलांत हें सांगता, तो नितीचो मनीस, तो विश्वासी मनीस, तो एक बरें प्लॅन ताका आशिल्लें. मुगाच्यानो ताका मरये लागीं करार जाल्लें. मरये संगी जिवीत बांदून हाडिचें म्हणून ताणें तयारी केल्ली. मरये सांगता हांवें जिवीत बांदून हाडिचें म्हूण ताणें प्लॅन केलें, बरी तयारी केली. तेन्ना तो जाणा जाता मोरी गर्भेस्त जाल्या म्हणून. हें चिंतून पळय ताच्या काळजाचे आटेविटे, ताच्या काळजाचें कन्फ्युजन, ताच्या काळजाचे जिणेचो घुसपट गोंदळ, मोतींतलो घुसपट गोंदळ, ताचें शेम नालिसाय, लज नालिसाय, हेवटी चिंतून पळय. त्या काळार खरार, जो जुजेच्या काळार खरार एक विशेष आमच्या काजार आसल्या बरी. काजारा दीस अशें जाल्यार कशें जेजून रागान झुजेन रागान बरी येता आसलें. राग दाखयतालो, तोच राग काडी येता आसलो. ताका राग एक्सप्रेस एक्सपोज करी येतालो, भायर दाखयतालो. तें करी येता आसलें. पब्लिकली राग दाखयतालो. तो फातरांनी मारयतालो मरयेक. तो विंचोनी करता मौन रावंक, टू रिमेन सायलंट, मौन रावंक बीन तो मौन रावंक विंचोणी करता. हें व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. चिंता, लेट गो ऑफ हीज प्लॅन. म्हजें प्लॅन हांव सोडटा, लेट गो, वचून दी म्हजें प्लॅन, सोडूंक तो चिंता. तेन्ना तें चिंतल्या वेळार आंजी ताका दिश्टी पडटा, झुजे मरयेक तुजी पतीन जावन घेवंक तूं भियेनाका, फाटीं सरनाका. मरयेक तुज्या घरा हाडूंक तूं फाटीं सरनाका. तिचें तें कितें घडलां तें पवित्र आत्म्या वरवीं घडलां. हांगासर एक विशेष सोबाई, एक विशेष संगत, एक विशेष तें आटापून आसला. तें कालें म्हळ्यार हें ल्हानशें प्लॅन सोडटाना, झुजेचें ल्हानशें प्लॅन मरये घरा पोंदच्यान पळय. तें ल्हानशें प्लॅन तो सोडटाना एक अती व्हडलें प्लॅन तें सुरवात जाता. एक अती व्हडलें प्लॅन, व्हडलें मायटी प्लॅन सुरू जाता. मोगाच्यान व्हडलें प्लॅन सुरू जाता. ह्या भुरग्याक जेजू म्हूण आपयतले, तशें म्हळ्यार देव सोडयता. देव सगळ्या संवसाराक सोडयता. तुज्या कुटुंबाच्या चिंता बळबरल्याक इडी मानवाकुला सगळ्या मनशाक संरक्षण करचें हें व्हडलें चिंता आपूं. हांगा एक प्रोफेसी जारी जाता. ताका इमॅन्युएल म्हणटले आपयतले. देव आमच्या सगळ्यात आसा म्हणून. हीं उतरां आमचे भितरी वसा जंय मोगाच्यानो. आमच्या काळजा मनान ती रोंबाजे. बऱ्या सुखाळ दिसांनी मात्र न्ही, देव आमच्या सगळ्यात आसा. कन्फ्युजनांत, आमच्या कश्टांत,
आमच्या सायलेन्सान ती तो जेजू देव आसा, दुखांत ती सुखादुखांत ती देव आसा, आमच्या दुबावान ती देव आसा म्हणलें हें चिंताप आमच्या जुजेच्या काळजांत रिगल्या बरी. आमच्या काळजांत रिगाचे जुजे येस म्हणटा जागो जाल्ल्या तक्षण तो चर्चा करिना, बाबा हें कशें जालें, अयो हें कशें जालें, वर्जी करिना, चर्चा करिना, आर्ग्यू करिना, तो डिले करिना, तो बेश्टें डिले करिना, तोडव करूंक बिलकूल तोडव करिना. सोम्यान कितें करूं सांगलां, तो तक्षण करता, तो मुतवर्जी करता, तो चर्चा आर्ग्यू करिना, वार्जी करिना, मुतवर्जी करता, वार्जी करना, अशें कित्याक तशें वार्जी करिना, मुतवर्जी करता, तोडव करिना, बेगीन फास्ट जल्दी करून सोडटा. सोम्यान कितें सांगलां तें तक्षण करता, मरयेक तो ताच्या घरा आपण व्हरता. मग आमच्या जिणेंत ती थोडी व्हडली गणितां घडटात आनी व्हडली गणितांनी आमी विसोनी मौनपणी करिजे. तो पळय मौन रावता, कोणाड सांगना मौन रावता आनी व्हडलें गणित तें स्विकार करता. आमच्या जिणेंत ती घडिल्ल्या वेळार व्हडलीं गणितां मौनपणी आमी विंचोवणी करिजे, चॉयस करिजे. आमकां दुखल्या वेळार आमी बगसूंक ती मौनपणी विंचोवणी करिजे. आमी मागोवंक कश्टा वयर कश्ट येताना आमी विंचोवणी करचे, मागणें बळादीक करूंक, यारांचो मोग करूंक, यारांची सेवा करूंक आमी विंचोवणी करतना ती सायलेन्सान करचे. आवय बापायची सेवा करतना बापायची कूस गेल्या आनी ही म्हणाली सोडून आयल्यांत, भायल्या कोतावन सोडून आयल्यांत आनी आवय बापाय सांगता रावता म्हणाली. देखून थंय आवय बापायन पळोवन नासलो, तो वचून हांव आनीक घर करता म्हणटा आनीक जागो खणयलो आनी ती धरून टीम पळयताली. ताणें वचून आनीक घर खणयलें. आमी पळय विचारलें, तुमी हांगा आवय बापाय पळोवन आल्यात आनीक घर खणयलें? ना, भायतान भाव आनी वणी आयल्यांत आनी माई आनी म्हणाली तांकां पळय पयस आसलेंचें पळय ती बारीक सोबीत उडकोंक गोडसाण ते फोनार उलयल्लीं, कार्यान केल्लीं दाळे आमकां ती बारी पाड. पयस उतरांनी सबाय उतरांनी पळय फटयल्ल्यान पळय ती बारी मोगाची. आमी तिंट्यो रावतात खंय रावोन दी, तुमी सोडून वचा जायत. पूण तांच्यांनी घर बांदलें, जागो खणयलो, तांचोय पूत कामाक गेलो, पुतान आनी प्रमाणे लोन खणयलें आनी जागो खणयलो, बरो जागो तांकां उण्यार मेळ्ळो, जागो खणयलो, 2.5 एकर जागो खणयलो, घर बांदलें. थंय घर बांदलें, रीण आलें, भांगर आनी तांचे काले लिखले, घर बांदून इल्लें रीण आनी केलें, शेजारच्यान इल्ली कुमोग केली तांकां आनी तुमच्या रास्तानान दिया म्हळें. दोग जाण बऱ्या इश्टांनी दिलें, व्हडलें घर बांदलें. बांदतना ती व्हडलें परोवन भारी सोबीत बांदलां घर, व्हडलो सोपो बसोवंक. तो बांदला पळयचे तुमी कोलो बरो सोपो म्हणना तशें. आमी एक डिजायन कर दिलें आनी तेणें तो आर्किटेक्ट म्हणलो बरें आसा, इल्ली सोडून हें कर आनी पुरा किचन आनी पुरा आमी नॉर्थ इस्टाक गेलें. नॉर्थ इस्ट तें किचन देखून वारें येना, तें किचना वारें येवं नजो. व्हडलें हॉल केलां, मदें लिवींग हॉल केलां, भायरूच व्हडलो सोपो केलो, कितल्या जाणां बसयेच म्हणना तशें करून. आनी भितर 4 रुमां, वयर 2 रुमां, 6 रुमाचें घर केलां. वयर सकयल 3 रुमां, वयर 2, 5 रुमाचें घर केलां. व्हडलीं रुमां दवरल्यां, तेका तेवढे बांदचें म्हूण. आनी ते बरें काम करतात, दोगी पूत कामां रावतात. आतां व्हडलीं सोडून गेले, जायना म्हणून आमी रावता म्हळ्यार ना म्हूण. आतां ही 1 म्हयनो रावलीं, मुंबय देंवलीं. मुंबय तांचें घरा, भायर दुबाय आसतना ताणें मुंबय काडलें. त्या भावान रावता म्हणल्यान 1 म्हयनो ताणें नीज कलर कडलो, ही कयलीं पुरतात काले म्हाका जायना म्हणाली दवली तांच्यांनी ह्या आसतना पुरा मेळटा म्हूण. आतां आनी ती रावल्यान म्हातारी हांगा अश्यो दोळे भायर पडल्यात. आतां तो जाय म्हणली आनी भयणी परत दोळे भायर पडल्यात, तो रावोन दी म्हूण. उतरांनी व्हडलो गोड उतरांनी आमी कामांक केल्लीं, आमी कोडू म्हणच्या केदार निश्तूर. विदेय जायचे मोगाच्यान अशें शिकयताना आमी आयका जाय, विदेय जायचे आनी लिसन आनी ओबे. आतां ही थंय थावन येवन हांगा रावून सेवा करून सकाळीं न्हांणून आनी परत येता. खल एकच थंय तोट पळयचे, ही पळयचे, चोण दवल्यान वय लिसन आनी ओबे. आमी देवाचे आयकाचे, विदेय जायचे आनी आयकाचे आमी. देखून आमचो एक पाद्राब ताका अमेरिका वचूंक आमच्या वडिलांनी विचारलें, अमेरिका वचतो म्हूण. तो वचना म्हणलो. आमच्या आडे येवन ताणें शेअर केलें, आमी बिलकूल वचना. कित्याक म्हळ्यार थोडीं दुबळीं हांगा आसात, तांची सेवा साकरी करूंक कोणी नात. हांव थंय अमेरिका गेलें, हांकां कोण ना म्हूण पळया गी. मागीर एक नर्स, ताका ऑस्ट्रेलिया नर्सान येचें म्हळ्यार कळ्ळें. चान्स मेळ्ळें, एग्जामान ती पास जालें. एग्जाम बेश्टें बरयता, आमचे कडेन बरयलें. पूण त्या न्हवऱ्याडे म्हणाले हांव बिलकूल वचना. कित्याक म्हज्या मांयक, म्हज्या सासूमांयक सायड गेल्या.
मामांक पळोवंक जायना, हाका म्हज्या न्हवऱ्याक पळोवंक जायना, आनी हांगा दुबळो लोक हांगा म्हणजे ल्हान आस्पत्रेन काम करता, म्हाका 25,000 सांबाळटो धाकटे दिता, आनी थंय हांव काम करतां, आनी थंय पुराय येतात म्हजेर पातयेवन येतात. धाकट्याच्या म्हजेर पातयेनी चड तांकां कितें डॉक्टरांक आसान हॉस्पिटल लेट जाता, हांव अशें तांचेर उलोवन गेल्यार म्हजे कडेन दितात, हांवें धाकट्यार सगळें तेन्ना मुंदरशें म्हणटा न्हू ते काणयता दोंतात म्हूण. हांगा दुबळो लोक येता हेल्प करूंक, कोण येनात हांव रावाजे म्हूण. जुजे सांगता स्वामी परफेक्ट कंडिशनांत येना म्हणटा. जुजे सांगता आज आमकां स्वामी जेजू क्रिस्त आमचे थंय येता परफेक्ट कंडिशनांनी. हांगा म्हजी पळय परफेक्ट कंडिशनांनी परफेक्ट सरेंडर करतना परफेक्ट कंडिशन तातूंत देव कंडिशनांत देव येना, परफेक्ट सगळे समाजस्थानांनी तो हांवें परफेक्ट सरेंडर केल्या वेळार तातूंत देव येता. तो तुवें केल्ल्या व्हडल्या प्लॅनांत येना. आय एम विथ यू म्हणटा. तुवें व्हडल्या प्लॅनांत केल्ल्या वेळांनी तुवें केल्ल्या बसवण्यांत तुवें पळय जेवण केल्ली बसवणी, त्या बसवण्यांत तूं रावलें, देवाच्या बसवण्यांत पातयल्ल्या वेळार देव तुजे लागीं आय एम विथ यू येता, देव येता. नियाळ आयज आमी नियाळीचे. म्हज्या जिणेंत कितें तें स्पश्ट ना तरी देवाक विश्वास दवरता. थोडी म्हाका कळना, ही परिस्थिती कितें म्हूण कळना, म्हजी पिडा कितें अशें म्हूण कळना, कुटुंबांत अशें म्हूण कितें कळना, त्या जाल्यार देवाक हांव पातयेतां पळय, देवाक हांव विश्वासतां पळयलें, तातूंत देव म्हज्या सांगात आसा म्हूण बगता. हें जुजे आमकां शिकयता. दुसरें जुजे आमकां शिकयता केलें म्हळ्यार जुजे बरी म्हजें प्लॅन पिड्ड्यार जाल्ल्या वेळार, म्हजें प्लॅन नास जाल्ल्या वेळार देवाक हांव पातयेतां गी. देवाचें प्लॅन म्हज्या प्लॅनाचें की देवाचें प्लॅन वर्थें. म्हजें देवाचें प्लॅन म्हज्या प्लॅनाक डिफरंट, वेगळेंत. देवाचें आलोचन दुसरी, म्हजें दुसरें. त्या वेळार देवाचें प्लॅन हांव स्विकार करतां गी. हें आमी आज नियाळ करचें. तिसरें नियाळ करचें कितें म्हळ्यार देवाक कसल्या विश्वासी वाटेन सम्याक येस म्हणटाय. कसल्या विश्वासी वाटेन, अली वाटेन, कसली वाटेन तूं सम्याक येस म्हणटाय. कसली वाट? मागण्याच्या वाटेन तूं येस म्हणटाय गी, या बऱ्या कामाच्या वाटेन गी, या सेवेंत गी, खंयच्या वाटेन तूं देवाक येस म्हणटाय. देखून स्मिता कुटुंबांत आमी सांगाता आसांव, पूण आमी एकामेकाच्या सांगाता ना म्हणून स्मिता केदाळे म्हणटा. आमचें व्हडलें कुटुंब काजर करून दिलां म्हाका. ह्या कुटुंबांत आमी सगळीं सांगाता. एक कुटुंब व्हडल्या मडकेन रांदचें काजर जाल्लो, थंय पुता ताची वकालता भुरगीं आसात, आनी एका पुताचें आसात, आनी एकल्यान काजर करून दिल्लें थंय आसा. व्हडलें घर आमचें, आमी पुरो सांगाता आसांव. वी आर ऑल टुगेदर. पूण मोगाच्यान ते म्हणटा, स्मिता म्हणटा, आमी एकामेकाच्या सांगाता नांव. आमी सांगाता आसांव, एकामेकाच्या सांगाता नांव. वी आर टुगेदर येस, बट वी आर नॉट विथ ईच अदर आमी नांव. एकामेका सांगाता नांव. एकामेका सांगता हाका पळयला ताका जायना, ताका पळयला हाका जाय. एकाच वट्टूक आसा आमी. हाका पळयला ताका जायना, ताका पळयला हाका जायना, सांगता नांव. अशें जावं नजो. मोगाच्यान पळया गी, आमकां हर एकल्यांक गी आमी एकामेका सांगाता आसूंक प्रयत्न करचे. मोगाच्यान आदवेंत दोन काबार जावन आयलो, आतां दोन घेता म्हणल्यार बरो जालो. आदवेंत आमकां उलो दिता कायलें करूंक, मागणें म्हणूंक, पूण आमचें मागणें, आमच्या मागण्यांत आमचें पॅशन ना. मागणें करतना आमकां विशेश एक ती आसक्त ना. आमी रेतीर दोंता, थंय रेतीर करता, हांगा करता, रेतीर थंय करता म्हणून रेतीर करता, पूण इन्नर रिनिवल ना. भितरलें नवसरणी ना. जिणेच्या अंतर्मळांनी नवसरणी ना पयलींच्यान. पूण रेतीर दोंता, मागणें करता, पूण तें विशेश तें पॅशन ना. मागीर बरीं कामां करतात, थंय आयकता आमी बरीं कामां, हांगा एक बरीं कामां, आनी ते बायले दुबायचे हांगा येवन बरीं कामां, आनी तेंचे गल्फांतले बरीं कामां करतात म्हणून. पूण कामां केल्यांत दया माया ना. भुरगीं पयशे धाडटात, बँकान पयशे धाडटात, आनी हाचेर मोबायलाचेर विडियो कॉल करतात, पूण दया माया ना. आवय बापायन भुरगीं सांगाता आसात म्हणलें भोगाना.
सांगाता नांत म्हणलें तें एक चिंता आपतां थोड्यांक देखून वर्क विदावट कंपॅशन दया मायनांतलीं कामां चलतात. आमी थोड्यांक आमची दूख दिसना कित्याक फादर आमी इतलें कश्टाता आमची दूख दिसना कित्याक म्हळ्यार एक थोडो आसा तुमच्या भुरग्यांक दूख तुमची दूख दिसना तुमचे कश्ट दिसनात. न्हवऱ्याक थोडे वटे व्हंकलेचे कश्ट इतले रांदूंक कश्ट दिसना तें कर हें कर परतून अशें कर म्हूण व्हंकलेचे कश्ट दिसनात. थोडे दादले रडतात पयशे धाड म्हज्या हांगा वतात गल्फान केल्ले कश्ट बायलांक दिसनात म्हज्या भुरग्यांक दिसनात न्ही. पयशे धाड बर्गर खावंक पयशे धाड गळोन धाडटा. हे 30 वर्सांत हांव हांगा ह्या गांवांत म्हजी म्हणली सैरी कोणाचें म्हाका म्हजे म्हणली संबंद म्हाका नात. रजेर आयलो पुरासायन आयलो कसो 1 म्हयनो दोवता हांगा आयलो चड रावच्या बरी ना धाड म्हूण. तें कशें म्हजें कित्याक दूख दिसना. थोडे आवय म्हणटा भुरग्यांक म्हजें दूख दिसना कित्याक सांगा पळया कित्याक दूख दिसना. तीं कम्फर्ट आशेतात कम्फर्ट बर्गर गिर्गर बऱ्यो वस्तू ब्रँडेड वस्तू शूज हेंत कम्फर्ट सुशेगाद जायचे. ते सुशेगाद आसल्यार म्हजें म्हाका पळयल्यार हेरांची दूख म्हाका दिसना. देदेस परजोनचे बेंबिरान दिसची कितें म्हळ्यार भासानूच उडासना देवान इतलें बसयलां कित्याक भियेचें भलायकी दिता म्हणल्या कित्याक भियेचें तुका सोडून घालना म्हणलां कित्याक भियेचें तूं हांव तुज्या सांगात आसा म्हणलां कित्याक भियेचें. झुजे बरी जागीं जायचे आमी ह्या कम्फर्टांतावन भायर येयचे आनी हें पळय सुशेगादांतावन आमी भायर येयचे ह्या देदेस्वरांतावन भियातावन भायर येयचे हें झुजे आमकां सांगता. झुजे बरी आमी जागीं जायचे आमचे सोपान आमी सोंड सोडिचें देवाचें प्लॅन स्विकार करीचे. तेन्ना हेरांची दूख दिसता हेरांचें पेन आमकां दिसता. दावता बसवणी काळजा भितर रिकता देवाची बसवणी काळजांत रास करता. कामां करतना आमची काळजांनी दया माया कंपॅशन भरता. मागण्यांत आसक्त येता कठीण आसक्त मागणें म्हणचे म्हणून त्या पॅशनांत आमी म्हणटा त्या दळा आमचें क्रिस्मसाचें आचार नंदन जाता बागी जाता. तुमकां सगळ्यांक हें बरें आद्वेंताचें हें लिसांव तुमच्या आमच्या काळजांनी रोंबोदी म्हूण मागता. आमेन. दिव्यवाणी